नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी आज लोकसभेत 2024 ते 25 वर्सां खातीर केंद्रीय अदमासपत्रक केलें सादर. करदात्यां खातीर नव्या कर मर्यादेची घोशणा. नव्यान नोकरी मेळोवपी नोकरदारांक वेगवेगळ्या तरतुदींची घोशणा. 500 उच्च स्तरीय कंपन्यांनी तरणाट्यांक 5000 रुपया स्टायपंडाचेर मेळटली इंटर्नशीप. दोन 2024 ते 25 वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाक लागून समाजातल्या दर एका वर्गाक सशक्त करपाक जातली मजत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायली खोस. आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत घडोवपाची बुनियाद. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्पाविशीं उक्तायली प्रतिक्रिया. एका महत्वाच्या कामगिरींत गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान केले पयले देशी बनावटीचे P1135.6 फ्रिगेट ह्या जहाजाचे उक्तावण. आणि आता खबरो विस्तारान. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी आज लोकसभेत 2024 ते 25 वर्सां खातीर केंद्रीय अदमासपत्रक सादर केलें. ह्या वेळार करदात्यां खातीर नव्या कर मर्यादेची घोशणा करतना वर्सुकी 3 लाख मेरेन येणावळ आसपी लोकांक नव्या मर्यादे प्रमाण कर फारीक करचो पडचो ना अशी घोशणा केली. तशेंच 3 ते 7 लाख येणावळ आशिल्ल्या लोकांक 5% कर, 7 ते 10 लाख येणावळ आशिल्ल्या लोकांक 10%, 10 ते 12 लाख मेरेनच्या लोकांक 15% आणि 12 ते 15 लाख मेरेनच्या येणावळच्या आशिल्ल्यांक 20% कर नव्या कर मर्यादे प्रमाण फारीक करचे पडटले. तशेंच पगारदार करदात्यांचे मानक कपात वाडोवन 75,000 रुपया ह्या अर्थसंकल्पाक केल्ल्याची घोशणा अर्थमंत्र्यांनी केली. The new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी ह्या खेपेच्या अर्थसंकल्पांत नव्या नोकरधारकां खातीरूय वेगवेगळ्या तरतुदींची घोशणा केली. ह्या वेळार नव्या नोकरी मेळोवपी नोकरदारांक पयल्या म्हयन्याचो पगार 15,000च्या मर्यादे मेरेन 3 म्हयन्यांनी दिवपाची घोशणा अर्थमंत्र्यांनी केली. दुसऱ्या एका येवजणे अंतर्गत नोकरधारकाक तशेंच धनियाक पयल्या 4 वर्सां भितर फायद्यांची घोशणा सीतारमण हांणी केली. तशेंच देशातल्या 500 उच्च स्तरीय कंपन्यांनी तरणाट्यांक 5000 रुपया स्टायपंडाचेर इंटर्नशीप दिवपाची घोशणा मंत्री सीतारमण हांणी ह्या वेळार केली. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer
with respect to their EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. ह्या फावटीचो केंद्रीय अर्थसंकल्प गरीब, बायल, तरणाटे तशेंच शेतकारांचेर केंद्रीत आसा. ग्रामीण उदरगती खातीर 2.66 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या. लघु, ल्हान आनी मध्यम उद्देगा खातीर रीण मेळोवपाची मर्यादा 100 कोटी रुपया मेरेन वाडयल्या. मुद्रा रिणाची मर्यादा 20 लाख रुपया मेरेन वाडयल्या. 100 व्हड शारांनी नितळ उदक आनी स्वच्छते खातीर ह्या अर्थसंकल्पांत वेगवेगळ्या येवजण्यांची घोषणा केल्या. प्रधानमंत्री आवास येवजणे अंतर्गत 3 कोटी गरिबांक नवी घरां उबारून दिवपाचें उतरूय ह्या अर्थसंकल्पांत दिलां. हातूंत 1 कोटी शारी गरिबांची घरां आस्पावतात. बायलां खातीर स्टॅम्प ड्युटींत बदल करून म्हारगाय 4% हाडपाचो प्रयत्न ह्या अर्थसंकल्पांत करतले. शेतकारां खातीर मुखेल पिकां खातीर चडांत चड MSPची घोषणा ह्या अर्थसंकल्पांत केल्या. दोन 2024 ते 25 वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाक लागून समाजातल्या दर एका वर्गाक सशक्त करपाक मजत जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान गांवकाऱ्यांक, दुबळ्या वर्गाक आनी शेतकारांक समृद्धीच्या दिकेन आदार मेळटलो अशा उतरांनी तांणी अर्थसंकल्पाचेर भर दिलो. आपल्या व्हिडिओ संदेशांत प्रधानमंत्र्यांनी ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान तरणाट्यांक संद मेळटली अशें सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत 25 कोटी लोक गरिबी रेशेंतल्यान भायर सरल्यात अशें तांणी मुखार म्हळां. साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है. ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है. पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है. ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है. इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी विकसीत भारत घडोवपाच्या दिकेन सादर केल्लो अर्थसंकल्प उत्पादक आनी लवचीक शेती, रोजगार, कुशळटाय आनी मनीस संसाधन उदरगत समावेशक, उत्पादन आनी सेवा, शारी उदरगत, उर्जा सुरक्षा, मुळावी बागावळ, नवे निर्माण, संशोधन आनी उदरगत, फुडल्या पिळगेची सुदारणा ह्या सारकेल्यो सरकाराच्यो प्राथमिकता दर्शायता अशा उतरांनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या अर्थसंकल्पाक येवकार दिलो. तशेंच गोंय सरकारान गोंयांत जावपी सेंट फ्रांसीस झेवियरच्या एक्सपोजिशना खातीर गोंय सरकारान मागिल्ले 300 कोटी रुपया विशीं अर्थसंकल्पांत तरतूद ना, तरी पूण हे 300 कोटी रुपया केंद्र सरकार खंयचे तरी एका कार्यावळी अंतर्गत आमकां दितले अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायल्या. गोंयांत तयार जावपी साधन सुविधा खातीर केंद्र सरकार फावो ते दुडू आमकां पुरयतले अशें एका प्रश्नाक जाप दितना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. पहिली गजाल आसा, आमी रेल्वे खातीरय बजेट मांडलेलो आसा. अप्रॉक्सिमेटली 5 रेल्वे बजेटांत जे प्रोविजन केल्ले आसा तातूंतल्यान आमकां विश्वास आसा की कोंकण रेल्वे खातीरय ते मेळटले. आनी जेन्ना जेन्ना आमी स्पेशल अशा पद्दतीची ग्रँट्स मागता ती बजेटान डायरेक्टली डिक्लेअर जायना, त्यांच्या प्रोग्रामाच्या अंडर ते आमकां पयशे जे आसा सातत्यान दिता. हाज्याय पयलीं आमी पयशे जे आसा पळय गोल्डन आमचे 60th इयर्ली ऑफ लिबरेशन हे करपा खातीर 300 कोटी मागिल्ले, तेय पयशे आमकां दिले. नॅशनल गेम्स आमी करपा खातीर पयशे मागिल्ले, तेय दिले. आमकां विश्वास आसा एक्सपोजिशना खातीर आमी जे पयशे मागले तेय बी पयशे जे आसा पळय आमकां मेळटले. ताज्या भायर ओवरऑल इट इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर, त्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर जे पयशाचे एलोकेशन्स केले तातूंतल्यान मागीर ते रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी किंवा रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूनी तातूंतल्यान आमकां बजेट जे आसा पळय 100% मेळटले हाजी विश्वास आसा.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाक येवकार दितना गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्साचे आदले अध्यक्ष राल्फ डिसोजा हांणी अर्थसंकल्पांत शेतकी, तरणाटे, कॉर्पोरेट, कुशळटाय आनी हेर वाठारांचेर लक्ष केंद्रीत केलां अशें सांगलें. ह्या अर्थसंकल्पांत ई कॉमर्स उद्देगीक पाक हांकां आर्थीक मदत मेळटली अशें तांणी मुखार नमूद केलें. There are 9 sectors where stress has been laid. First is the agriculture, being a primary sector. A lot of emphasis has been laid on that for simple reason that without strengthening a primary sector, the tertiary sectors as well as the secondary sectors do not have a foundation. Secondly, we have a large population that we have to feed. And third, India is coming of age by using technology and by using various innovative in agriculture, which has been encouraged now by the government according to this budget, where we are heading for exports as well. The second would be youth. India is one of the youngest countries in the world with maximum number of youth. This is a great challenge in terms of skilling, entrepreneurship, employment and welfare. So stress has been laid to address all these various compartments that will be required to see that the youth are gainfully employed and they also enter into industries as new entrepreneurs. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएं। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विश्वा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी। डबल इंजिन सरकारान फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळांत सगळे पूल बऱ्या पद्धतीन बांधल्यात। बोरयेचो नवो पूल लेगीत एकूय घर वा देवूळ विस्थापित जायनासतना बांदतले अशी स्पष्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली। फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी ह्या विशयाचेर प्रश्न उपस्थित केल्लो। जो आम्ही अलाइनमेंट घेतला ते डेट सर्कल फ्रॉम द फोंडाच्यान येता त्या सर्कला कडल्यान तो गणपतीचे देवूळ जे धाकटे त्या हेज्या कडेन आसा पळय, जो लो लाईंग रोड आसा जो सदांच तसो थोडोसो पावस पडलो काय तो बुडटा, लो लाईंग एरिया, थंयच्यान तो डायरेक्टली म्हणजे तुज्या विदाउट एक सुद्धा घर जे आसा पळय न्हू हे डॅमेज जायना
टोटल लँड जी आसा 39.3184 हेक्टर खाजल लँड इट इज एन 11.01 हेक्टर आणि एकूय घर जे आसा पळय न्ही डेमोलिश करचें पडना ह्या अलायनमेंटा खातीर. त्यात आमकां लोकांचें घर अलायनमेंट करपाचें ना. म्हाजे सेंटिमेंट्स त्या शेतकाऱ्यांच्या कडेन आसा. आमचो मिनिस्टर बाब एलेक्स सगळ्या शेतकाऱ्यांक घेवन नितीन गडकरीकूय मेळ्ळा. तेणी तांकां अजुनूय बी जर कितें प्रोविजन करून तेंची लँड वाचोवपाक शक्य आसा जाल्यार ती लँड जी आसा पळय तितकी आमी वाचयता ताका प्रॉमिस केला. म्हणजे एका जाग्यार आमकां 60 आशिल्लो तेणी थोडेशें प्रोविजन करून म्हणजे थंय लँडिंग जाता त्या जाग्यार थोडेशें कमी करचें हेंय म्हटलां. एका म्हत्वाच्या कामगिरींत गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान पयले देशी बनावटीचे P1135.6 फ्रिगेट ह्या जहाजाचें उक्तावण केलें. ह्या सुवाळ्याक गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांची घरकान्न रीता श्रीधरन हांचे हस्तुकीं ह्या जहाजाचें उक्तावण जालें. गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तशेंच नौदळाचे उपमुखेली व्हायस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आनी गोंय शिपयार्ड लिमिटेडाचे अध्यक्ष आनी व्यवस्थापकीय संचालक ब्रजेश कुमार उपाध्याय, शिपयार्डाचे हेर अधिकारी, भारतीय नौदळाचे वरिष्ठ ध्वज अधिकारी आनी शिपयार्डाचे हेर कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी संरक्षण मंत्रालय, भारतीय नौदळ आनी उद्देग हांच्या जहाज बांदणी वाठारांत केल्ल्या भरघोस कामगिरी खातीर परबी भेटयली. In one newspaper, I had occasion to read that 70,000 or something for warships Navy, the government is allotted, and we are concentrating on that. Today, within few minutes, budget will be introduced, and I hope we are more concentrating on Navy. Now our Navy, as far as the entire world is concerned, it is matching, and proudly we can say our Navy is able to face any challenges from any country and protecting the sovereignty of our country. We can much depend on our military as a whole, and especially the role of Navy is also increasing day by day. ह्या वेळार नौदळाचे उपमुखेली व्हायस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हांणी नौदळाच्या कार्याचो नियाळ घेतलो. This is the first ship that is being constructed in India on the same class. This will add a lot of strength to the Indian Navy's ability in the coming years to maintain peace, stability and security in the Indian Ocean region. This is a very modern warship that packs capabilities in all dimensions, surface, air and subsurface. So it is likely to be a very, very powerful warship that will play multiple roles in defense of the country, and therefore I think it is a very, very important day for the Indian Navy and indeed for the nation. Sir, ब्रह्मपुत्र के का जो इंसिडेंट हुआ है मुंबई में, आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंड देयर. जो हुआ है, जो पब्लिक डोमेन में सभी को पता है, वो हमको पता है, नहीं हमको पता है. सो इट इज़ अ वेरी सैड इंसिडेंट, but the Navy will inquire into what happened and whatever corrective measures need to be taken will certainly be taken. बोरये पुलाक लागून मुरगांव बंदरान क्रूज सफरीचेर येवपी देशी विदेशी पर्यटकांक पोर्ट कनेक्टिव्हिटी लागींच्यान मेळटली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी एमपीटीचे कोळसो येरादारी खातीर सरकार बोरी पूल बांदता असो आरोप केल्लो तो मुखेलमंत्र्यांनी भायर मारलो. पुलाक लागून पर्यटनाक उडपा मेळटली अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. Which is actually जो हा पळय न्ही हो रोड जो कनेक्टिंग फ्रॉम द तुजर NH17 टू द मार्मागोवा पोर्टाचेर जो तेका क्रूज टर्मिनल येता विच इज फॉर द टुरिस्ट हो तेका लक्षांत ना किंवा कदाचित खबर नासतलो. फुडल्या वर्सभराच्या भितर म्हणजे जे टुरिस्ट मार्मागोवा पोर्टाचेर येवपाचे आसा पळय न्ही ते बी इंटरलँड टुरिझम जर मोठ्या प्रमाणात वाडयतले आसत जाल्यार पोर्ट कनेक्टिव्हिटी वाडप इट इज नॉट ओनली फॉर द कोल. आय एम ओनली स्पेसिफिकली सेइंग करंटली मागीर परत तुम्ही म्हणटा हांव आसता म्हणटा आय एम व्हेरी मच सिरियस. पोर्ट कनेक्टिव्हिटी ही जी आसा पळय न्ही सद्या चलत एमपीटी होगोत कोल माय बॅन कोराय मरे आय एम ऑन माय फीट. स्पीकर सर उतरान तुका परत सांगता टुरिझमाची इन्व्हेस्टमेंट पोर्टाचेर जी जाता पळय न्ही इट इज आय थिंक मोर दॅन 500 crores आमी थंयसर जो टर्मिनल बांदपाक घेतला बाय डबल इंजीन सरकार.
सांतिस्तेव जुवेच्या पुलाच्या दुरुस्ती खातीर सरकार यत्न करता आनी गरज पडल्यार नवो पूल बांदून दिता अशी स्पष्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। कुमार जुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुखेलमंत्री जाप दिताले। कुमारजुवा माशेल ह्या पुलाची दुरुस्ती लेगीत करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पष्ट केलें। जुवे ब्रिज एट सांतिस्तेव हो ब्रिज म्हणजे तसो पळोवंक जाल्यार धाकटो कल्वर्ट कसो आसा पयलींचो हांवें पळयला। आमदाराच्या बरोबर हांवूय थंयसर गेल्लो पर्सनली तेन्ना हांवें पळयलां की तेजी परिस्थिती जी आसा पळय न्ही ती तशी नाजूक परिस्थिती आहा म्हटल्यार जाता। आमी तेजो बेजीक प्रिलिमिनरी सर्वे केला, तेजे स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरींग, बाकीचे तेजे रिपेर्स, रिहेबिलिटेशन आनी स्ट्रेंथन प्लॅन हो डिसायडूय केला आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी तेजो बीट डॉक्युमेंट जो आसा पळय न्ही हो जाता तितके बेगीन तेजो टेंडर काडटा आनी ताका रिपेर जो आहा पळय न्ही तो करता। पण म्हाजें मत आसा तो पळयल्या उपरांत आमदारान इनिशिएटिव्स घेवन आमकां सायडींतल्यान जागा दिवपाची गरज आसा, कारण ताका नवीन ब्रिज बांदपाची गरज आसा, कारण तेजी कंडिशन्स तशी तो लॉंग रन ब्रिज चलचो ना। त्या खातीर आत्तां थंयसर आमकां लँड एक्विजिशन केलें जाल्यार इट इज अ लॉंग टर्म प्रोसेस। जर कोणी इरेव्होकेबल किंवा लँड जर दिली जाल्यार तो ब्रिज रिपेर करूनय बी म्हणजे 2 वर्साच्या भितर बरो ब्रिज जो आसा पळय न्ही थंय करपाक जाता। सो दॅट यू टेक द इनिशिएटिव्स आनी सायडींतल्यानूच जे आसा दोशी सायडींतल्यान लँड एक्वायर करपाक किंवा तेंच्यो एनओसीज किंवा दिवपा खातीर तूं प्रयत्न कर, आमी दिता। हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन म्हज्या PWDक दिला। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव। संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेली खबरी। बनावट कागदपत्रां तयार करून जमिनी परस्पर विकपाच्या घडणुकांची चौकशी करपा खातीर सरकारान नेमिल्ल्या खासा तपास पंगड SITन केल्ल्या सुचोवणेचेर सरकार गंभीर आसा अशें उतर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिलें। आमदार निलेश काब्राल हांच्या प्रश्नाचेर ते जाप दिताले। ह्या मुखार अशे प्रकार घडचे न्हय हे खातीर लोकांनी सादूर रावंक जाय अशी शिटकावणी तांणी दिली। गेली 10 वर्सां अशा पद्दतीत नो मॅन लँड आसतले किंवा फॉरेन कंट्रीन कोण आसा तांचे आसतले किंवा हांगासर कोण एक्सपायर्ड जावन गेलो किंवा कोण आसतना सुद्दां तेंच्यो जमनी ज्यो आसा तिसऱ्या मनशान बाय फ्रॉड ऑफ डॉक्युमेंट करून विकले। आतां विकल्यो म्हटल्या उपरांत आमी 1 मॅन कमिशन बरयल्या उपरांत 1 मॅन कमिशन हॅव सबमिटेड द रिपोर्ट आनी 1 मॅन कमिशनचो रिपोर्ट जो आसा तो आमी एक्सेप्ट केलो। हांव म्हजे लिगल डिपार्टमेंट आनी बाकी लिगल टीम हांचे कडेन डिस्कशन्स करता। इफ इट इज पॉसिबल जाल्यार आमी जे अमेंडमेंट करता पळय न्ही तितूरूय बी अशा पद्दतीची तांणी सांगलेली सजेशन्स इन्क्लूड जाताले पळयता। आनी हे सोडून थोडे जाण स्पीकर सर हायकोर्टाकूय ऑलरेडी गेले। ऑलरेडी तेंच्यांनी हायकोर्टात म्हणजे आपली लँड म्हणून क्लेम केल्या किंवा अशा पद्दतीत दुसरोच मनीस हाता आयला आनी तेणी क्लेम घातलेली आसा की हीच आपली प्रॉपर्टी म्हणून। सो दॅट इज अ लिगल लिटिगेशन्स जे आसा पळय ह्या संदर्भात चालू आसा। बट ट्रान्सफरंट पद्दतीत आमकां जो ओरिजिनल लँड ओनर आसा तेणी क्लेम केला आसा जाल्यार ताका मेळपाक जाय आनी लिगल वेन मेळपाक जाय। ताच्या खातीर सरकाराचो ह्या हेजेर क्लियर स्टँड आसा स्पीकर सर आनी ताका बेगिनात बेगीन मेळची। म्हाजें इंटेंशन तेंच आसा, पयल्यान पयलीं लोक विकताले ती बंद करून ओरिजिनल ओनराक तेजी प्रॉपर्टी मेळपाक जाय।
दिवचल तालुक्यात दिल्ल्या मायनिंग लिजाक लागून एकूय घर वा देऊळ विस्थापित जावचे ना हाची दखल सरकार घेतले। सरकार संवेदनशील आसा आनी सदांच लोकां वांगडा आसतले अशी खात्री मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी प्रश्नोत्तराच्या वरान दिली। दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्लो। घरां आनी देवळां लिजाच्या भायर दवरता आनी ते खातीर उपजिल्लोधिकाऱ्याक तपशील दिवपाक सांगला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। स्पीकर सर, तांचो कन्सर्न आसा आमचे मायनिंग लीज जे ऑपरेट जाला त्या मायनिंग लीज ऑपरेशनाच्या भितर लोकांची घरां आसा आनी देवूळ आसा, परत तांचे मुळगांव आनी शिरगांव दोनूय कडेन हांवें तांकां फ्लोर ऑफ द हावस, कारण ही एक केस हायकोर्टात चालू आसा, आमी फ्लोर ऑफ द हावस ऑलरेडी लीज होल्डर्स आसा तांच्या कडेन उलयल्या की ही जी एरिया आसा पळय न्ही ही एरिया त्या लिजाच्या भायर, कारण एकदां लीज ऑलमोस्ट दिले त्या लिजाच्या भायर काडपाक आमी गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही हे एफिडेविट दितले तांकां की आमी ही जी एरिया ती पूर्णता भायर दवरता आनी ताज्या खातीर तांच्यांनी म्हटलां की आमकां की त्या सर्वे नंबरांत कोण कोण खंयचे खंयचे आसा हें खबर ना। आमी डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलें। एट प्रेजेंट डिपार्टमेंटा कडेन तेजी डिटेल्स जी आसा पळय ओनरांची ना। डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की कन्सर्न सर्वे नंबरान कोण कोण आसा तेजी सगळी डिटेल्स हे आमकां सबमीट कर। गोंयांतल्या खाजन जमनीचो शेती खातीर फेरवापर जावचो हे खातीर शेती उदका स्त्रोत आनी येणावळ खातें हांणी एकठांय येवन निश्चित धोरण आपणावचें पडटलें अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सांगलें। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी शून्य वरांत लक्षवेधी सुचोवणे वरवीं ह्या विशयाचेर सरकाराचें लक्ष वेधलें। ताचेर येणावळ मंत्री आतनासियो मोन्सेरात हांणी निवेदन सादर केलें। मात ह्या विशयाचेर सभाघरांत विरोधी आनी सत्ताधारी आमदारांनी विशयाचें गांभीर्य सरकारा मुखार दवरलें। ताचेर जाप दितना मुखेलमंत्र्यांनी खाजन लँड पॉलिसी आनी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बील हाडपा खातीर सरकार यत्न करता अशें स्पश्ट केलें। एक बरी गजाल की आमकां म्हणजे खजान लँड जी आसा पळय न्ही ही जर आमी फक्त रिवायव करपाक जाय आनी तशी दवरपाक जाय म्हटल्यार जावची ना, ती कल्टिवेट करची पडटली आनी ती जर कल्टिवेट करिना जाल्यार तिजो परत एक ना एक दीस भितर मँग्रुव्ज जे आसा पळय न्ही ते जावपाक सुरवात जाता। हांवें पळयलां म्हणजे 2-2 लाख स्क्वेअर मिटर लँडान निलेशान सांगला त्या प्रमाणे अवघ्या एका म्हयन्या भितर मँग्रुव्ज थंयसर वाडोवन खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागलेले आसा। त्या खातीर सरकार क्रोड्स ऑफ रुपीज जे आसा पळय न्ही हे बंद बांदपा खातीर म्हणजे नॉट ओन्ली द मानस बट न्हंयचे डायरेक्ट बंद बांदपा खातीर स्पेंड करता, सगळ्यांक खबर आनी करीत आसा। एक दोनूच गजाली हांव हेजेर सांगतलो। एक, जे कोण सद्या खजान लायता त्या बंदाक प्रायोरिटी दिवप आनी ते बंद जे आसा पळय न्ही पयलीं करप, त्या खातीर एग्रीकल्चर, WRD, रेव्हेन्यू। दक्षिण गोंयांतल्या किटल वेतूल वाठारांत EDM आयोजीत करपा खातीर सरकारान परवानगी दिवंक ना अशें स्पश्टीकरण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सोमारा विधानसभेत दिलें। पर्यटन, म्हायती आनी तंत्रगिन्यान, छपाई आनी लेखन सामुग्री खात्याच्या अदमासपत्रकी मागण्यांच्या विशयाचेर ते जाप दिताले। ह्या विशयावेल्यान विरोधी फुडारी युरी आलेमांव हांणी सरकाराचेर प्रश्नाचेर सरबत्ती केल्ली। आमदार आलेमांव आनी मंत्री खंवटे हांचे मदीं वादावादी सुरू आसतना त्या बोवाळांतूच सभापतींनी आवाजी मतदानात पुरवणी मागण्यो मानून घेतल्यो। आपल्या जापेंत मंत्री खंवटे हांणी पर्यटन खातें आर्थीक नदरेन दुर्बळ आशिल्ल्या 7 तालुक्यांत बायलांच्या सबलीकरणा खातीर होम स्टे येवजणे चालीक लायतले अशें सांगलें। मग फ्रँकफर्ट ह्या जहाजाचेर पेटिल्लो उजो पालोवपाक भारतीय तटरक्षक दळ सेगीत 5 दिसां सावन प्रयत्न करता। उटंगराच्या पावसाक लागून अडथळे येवन लेगीत ICG जहाजावयलो पेटिल्लो उजो मोठ्या प्रमाणांत पालोवपाक यश आयलां। भारतीय तटरक्षक दळाची समुद्री प्रहारी तशेंच साचेत ही 2 जहाजां बचाव कामात फुडारपण करता। त्या भायर अल्बाट्रॉस 5 आनी ETV वॉटलिनी ह्या बचाव कामात आस्पावीत आसात। ह्या पुराय बचाव कामाचेर ICG बारीकसाणेन लक्ष दिवन आसा। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी आज लोकसभेत 2024 ते 25 वर्सां खातीर केंद्रीय अदमासपत्रक केलें सादर। करदात्यां खातीर नव्या कर मर्यादेची घोशणा। नव्यान नोकरी मेळोवपी नोकरदारकांक वेगवेगळ्या तरतुदींची घोशणा। 500 उच्चस्तरीय कंपन्यांनी तरणाट्यांक 5,000 रुपया स्टायपंडाचेर मेळटली इंटर्नशीप। 2024 ते 25 वर्साच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाक लागून समाजातल्या दर एका वर्गाक सशक्त करपाक जातली मजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायली खोस।
आत्मनिर्भर भारत आणि विकसित भारत घडोवपाची बुनियाद मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्पाविशीं उक्तायली प्रतिक्रिया. एका महत्वाच्या कामगिरीन गोवा शिपयार्ड लिमिटेडान केले पयले देशी बनावटीचे P1135.6 फ्रिगेट ह्या जहाजाचे उक्तावण. आणि बोरयेचो नवो पूल एकूय घर वा देवूळ विस्थापित जायनासतना बांदतले. पुलाक लागून मुरगांव बंदरान क्रूज सर्फरीचेर येवपी देशी विदेशी पर्यटकांक मेळटली पोर्ट कनेक्टिव्हिटी. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे स्पश्टीकरण. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.